डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 134वी जयंती आज भारतीय जनता पार्टीचे मय मतदारसंघाचे कार्यकर्ते मेळून आज हांगासर मावणग्या ह्या गांवांत ज्या जाग्याचेर भव्य असो बाबासाहेब आंबेडकरांचो पुतळो हांगासर स्थापीत केल्लो आसा ह्या वाड्यार आमी जमलेले आसा आनी ही जयंती साजरी करता आसतना भारतीय जनता पार्टीन एक ध्येय दवरला। जे स्थापना दीस जालो त्या दिसा पासून ते आयज पर्यंत हे कार्यक्रम वेगवेगळे कार्यक्रम हांगासर आयोजीत जाले। मय मतदारसंघान वेगवेगळ्या भागांनी स्वच्छता मोहीम केली आणि तेजोच एक भाग म्हणून शेवट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करपाचे हो निर्णय आमच्या प्रदेश समितीन आमकां सूचित केल्लो आणि त्याच पद्दतीन आयज हो कार्यक्रम आमच्या ह्या मावळिंगे गांवांत जाता। पण आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मेळोन आमच्या ह्या ग्रामस्था समोर हो ह्या ठिकाणी आमी साजरो करता। म्हणून जेन्ना जेंच्यांनी चार्ज घेतलो आनी तांकां ज्या लोकां भुमीक काम करपाची संद मेळ्ळी त्या काळांसून तेंच्यांनी जे कार्य केलें हे फक्त आनी फक्त देश जनतेचे हिताचे अशे कार्यक्रम अशे उपक्रम तेंच्यांनी ह्या देशांत हाडले। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कितलेशेच हाडले। आयज आमचे प्रमुख वक्ते ॲडव्होकेट नारायण नार्वेकर हांच्यांनी त्यांच्या जिवनाचेर उजळणी घालपाचो प्रयत्न केलो। जशे आमी म्हणटा सागराची खोलाय आमी पळोवंक शकना तशेंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या जिवनान तेंच्यांनी केल्लेले कामाचो वाव आमी 10 मिनटांनी किंवा 15 मिनटांनी अशें उलोवन अनुभव करूं शकना। हेका लागून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या जिवनाचेर आसलेली पुस्तकां प्रत्येक व्यक्तींनी वाचप हें आयज गरजेचें आसा। अशे महान व्यक्ती जे युग पुरुष जावन गेले समाजात अशे काहीच लोक अशे जन्मता ज्यांची नांव ज्यांचे आठवणी हे आमी पिढयानी पिढी आमच्या जिवनान आमी घेता। जशे छत्रपती शिवाजी महाराजान 1617 ह्या सालांनी ह्या देशांत क्रांतिकारक अशें काम केलें। स्वतंत्र मेळोवपाक लागून पोर्तुगीजां कडेन इंग्रजां कडेन झगडले त्याच पद्दतीन स्वतंत्रा पयलीं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संघर्श केले हे संघर्षाचे फल म्हणून आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें। त्याचे आमच्या पार्शेकरान सांगलें की शिक्षणाच्या बाबतीत तांकां सेपरेट अशें बसयताले सेपरेट साकाट्याचेर बसताले। तेणी म्हटलें टिफीन खंय ताका कांयच खावपाक मेळना। जवळ जवळ 18 तास अभ्यास तेणी केला आणि अशें म्हणटात की फर्स्ट स्कॉलर इन फॉरेन युनिवर्सिटी इंडियेचो फर्स्ट स्कॉलर इन फॉरेन युनिवर्सिटी अशें हें व्यक्तिमत्व। जिवनान कसले कसले प्रसंग घडले ते आमी पळयल्या। एक ल्हान भुरगो जेन्ना आसलो तेन्ना ताका शाळेंत सुद्दां शिकता आसतना कितले ताका एक उच्च वर्णी लोकांनी ताका शिकपाक आपले कडेन बसपाक दिना कितले हाल अपेक्षा केली। हांव मुद्दम सांगितल्यार की जो भुरगो वाका ताका बसपाक मेळनासलो खंय तरी विंडोचेर बसतालो खंय तरी सायटीक बसतालो आपले टिफीन जे आसा ते आपल्या बरोबर फ्रेंडा बरोबर शेअर करपाक मेळनासले किंवा खंय तरी आपल्या वांगड्या बरोबर ताका खंयसरूच खेळपाक मेळनासले। मानवतेचे केस वरिनासलो बांयचेर ताका उदक पिवपाक ताका मेळनासलें। पण हो सगळो बदल जालो। कित्याक बदल जालो? कारण शिक्षणान परिवर्तन जाता। शिक्षण तेणी बऱ्या प्रकारचें तेणी शिक्षण घेतलें जाणी तो रात दीस अभ्यास करतालो जवळ जवळ 3 ते 4 तास न्हिदतालो किंवा जन्माक येयला त्या परिस्थितींतसूनच वाट काढून फुडें वता आणि स्वताक इतल्या उच्च स्तरीय शिक्षण घेवन एक परिवर्तीत करप हेजें उत्तम उदाहरण आमी म्हणटा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। प्रत्येकान तेज्या कडसून कांय ना कांय तरी शिकपा सारक्यो अनेक गोश्टी आमच्या दोतोरांनी सांगल्यो की तेंच्यांनी कशें शिक्षण घेतलें आणि कशें तेंच्यांनी पदवी हासील केली। खंय तरी त्या टायमार जर तर ते गायकवाड संस्थान तेंच्यांनी तांकां समजा त्या वखदार जर तर स्कॉलरशीप दिवंक नासली जाल्यार ते इंग्लंडाक पावचे नासले आनी हें करूंक शकचे ना। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.